पाद्रे कोसेसांव महाविद्यालयाच्या अभियांत्रिकी विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी प्लास्टिकाचो वापर करून पॉलीप्रोपायलीन फातर तयार केला। या फातराचो रस्त्याच्या बांदकामाक वापर करूं येता। प्लास्टिकाचो विलो जायना। या प्लास्टिकाचें करप तरी कितें? या संकल्पनेंतल्यान तांणी पॉलीप्रोपायलीन फातर तयार केल्ल्याचे विद्यार्थी सांगतात। ओके, स्टार्ट। सध्या आमी मायक्रो प्लास्टीक जे अवेलेबल आसा, म्हणजे प्लास्टीक मेळटा आनी बारीक बारीक पीसीस जे मेळटा, सो ते मातशें एक एनवायरमेंटल पर्स्पेक्टिवान मातसो एक प्रॉब्लेम जाता, बिकॉज रिसायकल करूंक मेळटा। म्हणून ते सध्या रोडाक मटेरियलां इंटिग्रेट करून एक नवी टेक्नीक बायंड करपाची, डेव्हलप करपाक ट्राय केला। नॉर्मली अदरवायज कितें करता, डायरेक्टली प्लास्टीक काडून टारान मिक्स करता। सो हातून आमी कितें करपाक ट्राय केला, वी ट्राय टू मिक्स इट विथ द एग्रिगेट, सो दॅट तेजी बायंडींग प्रॉपर्टीज इन्क्रीज जाता। सो आतां फ्युचरान आतां हो जो प्रोजेक्ट आसा हो आनी एक्चुअली कंटिन्यू जावपाक जाय, सो दॅट वी कॅन यूज इट फॉर द एप्लिकेशन, रोड एप्लिकेशन। सो तें करतलो जाल्यार आमकां तो पयलीं एक सबसिक्वंट रिक्वायर्ड अमावंट मटेरियल रेडी करून ते रोडार एक किलोमिटर भर रोडार घालून ताजें टेस्टिंग करपाक जाय की ताजी बायंडींग प्रॉपर्टीज कशी आसा, वॉटर रिटेन्शन कशें आसा आनी ताजी ड्युरेबिलिटी कशी आसता। आनी प्लस आतां सध्या एक प्लास्टीक घेवन आमी एनालायज करून करपाक ट्राय केला। सो आनी डिफरंट टायपाची जी, कित्याक प्लास्टीक जे मायक्रो प्लास्टीक जे अवेलेबल आसतले ते एकूच टायपाचे आसचे ना, सो ते सेग्रिगेट करप म्हणजे आनी इश्यू जाता। सो सेग्रिगेट करचे पेक्षा सगळे टायपाचे मटेरियल, सपोज प्लास्टीक डिफरंट टायप ऑफ प्लास्टीक बरोबरच मिक्स करून ताजी प्रॉपर्टीज कशी अफेक्ट जातल्यो तेही आमच्यान इन फ्युचर स्टडी करपाक जाता।